पर्यान हे फ्रेंड म्हजे गोंयचे आनी हांव चेडूं मँगलोरियान. ओ कितें करचें कोणाचें मोतीन दवरचें आजी मँगलोरची उतरान दुसरींचेर कशें सारचें. कितें जाल्यार तुमी गोंयकारां म्हणटात कितें करचें आनी मँगलोरकारां रोकडीच म्हणटात कालें करचें. रातचे वेळार पीठ घालून फाट्यार उडे भाजतां. कोंब्या सादार पांटे माथ्यार नुस्तें हाडून येता. दिसाक ती पाट माडात चोडांची बुरे घालता. दूद काडून गोरवांक सोडून एके वाड्यान दूद पिता. पोक पोक करून गांवार पोवून पाथ्यार उंडे दिता. नुस्तें विकून फायदो करून उपरांत घरा वेता. सादार करून शो घालून आख्खो संवसार पळयता. उरता देवाक हांव आर्गां दिता. पूण तूं केलो म्हणून फावो. उरता तूं जावन आसा आमच्या घराचो दिवो. होय माया आनी पाय मुछे देवा फाटल्यान होय देवची वर. केन्नाच माय हांव तुमच्या काळजांत घालचो ना गावो. माय पाचें नांव वयतुना. कितें नांवाचें तुजें मन करूं. शेताचो पीठ दोतोर जालो नांव हाडलां वय नोडोना तूं. एवढ्याला जियन आमची स्वप्न कशी पुकार जाऊन फुटतात ती पळे. आमची शेंडी टीव्हीच्या एंटीर सारकी सिग्नल मेळ्यार नाजाल्यार ती कांताची बरो बरो वचपाची. टीव्हीची सारकी सिग्नल मेळना तेन्ना गायलेले गाजूर येता ती तशे. अगो कात्रीन गॅस झायपती. होय आमच्या जिविताची जुयन फकत सुकती. खरा एक सांगू म्हजी शीत किवरीन आसा हें म्हाका खबर आसा. तुमकां तर आमी ह्या घरान नाकात जाल्यार आमकां धांवड्यात कांयच हरकत ना. तुमचें घर म्हळ्यार आश्रम न्ही हाची लेगीत खबर आसा म्हाका. थोडो काळ रावतात मागीर वेतात आमी. ते गायावी मेंढरे राखपी पुर्तुगाल आमचो गांव. ते गायचे मोदे हांव व्हडलें रुसिया
बेश्टी रट्टाय मुरे वाड्याक कशी बसोन फोटवाचेर येवपा जाय म्हणून चट्टाय चिडोन घुसोन चड काजरा येयलाय दिसताय कांबडे